All right. So, Janine, Sister record testimony म्हणल्यार sister opening prayer करू गो बाई. कोत्ता कमेस बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची आत्म्याचे नावे. नावी आमेन. मोगळा बाप्पा आम्ही तुका खरीच आर्गां वाखाणी तुका दीन वाचताव तुझ्या पुता खातीर तुझ्या पुता वरवीं तुवें बाप्पा आमकां तुझ्या मोगाची ओळख तुवें आमकां दाखोवन दिली धाडून दिली तुझ्या पुता वरवीं ह्या संवसारांत आनी तुवें आमचो मोग केलाय म्हूण तुवें तुज्या उतरांतल्यान आमकां एकठांय केली तुज्या राज्यांत देखून आमी तुका आर्गां दिता बाप्पा खरेंच तूं आमचे मोनाची नवसरणी कोत्ताय आनी आमचो बावार तुज्या उतराचेर तूं आमकां घोट हाडटाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता दिसान दीस बाप्पा तूं आमच्या मोनाची नवसरणी करूंक आमकां बोड आनी खालजीदारपण दी जेजू कित्याक तुजेर आमची नदर आसूंक सगळे वेळार न्हय संवसाराचेर न्हय संवसार कितें दाखयता वो संवसार कितें उलयता ताचेर न्हय वो आमकां कितें दिश्टी पडटा ताचेर न्हय पूण आमकां कितें जाय तें तुजे वरवींतल्यान मोनाचे नवसरणे वरवीं सगळें घडोवन येता आत्म्यांतल्यान देखून बाप्पा आमी तुका खेरीत आर्गां दिता आनी तुका दिन वाचता बाप्पा तुज्या पुताच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलोय तेजी खोल आमकां जाणवाय आमच्या आत्म्यांत रिगोय म्हूण मागता कित्याक तुजे शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना आमी शक्तिवंत जाता आमी गोठ जाता हांव जेजू तुजें बोड घेवन तुजें उतर घेवन आनी तुजो मोग घेवन आमच्या आत्म्यांत आर्गां तुका बाप्पा वाखाणी आनी तुकाच दिनवास हे वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Kolangi Gowaiki ha? Ulloya. Thank you, Jesus. Praise God. His brother silent. Praise Jesus. Praise God. Brother, time जातली फुटतो तो कमेस. बाबा आमकां कितू शिकयता. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Brother आपलो वेळ आमकां दित म्हणे व्हडली आर्गां देवाक. Argan Jesus. Praise God. हांव एकली सांगता टेस्टिमनी ओके कित्याक म्हाका सांगोन दिसोलें हे मुगे धाकले हाय ते आहलोले हिंगा म्हजे बोले आनी हांवें कितें चिंतिल्लें तांकां आतां एक एक कोन्न एक एक उतर शिकयत म्हूण ते सकाळीं उठत ते जाणो ते हांव गुड मॉर्निंग म्हणना तांकां रायज एंड शायन द लायट हॅज कम द ग्लोरी ऑफ गॉड हॅज रिजन अपॉन यू द मोमेंट आय से अरायज ते आपुणूय म्हणपा लागताले This is the day the Lord has made. 3 times they say, for some reason, ते 3 पाट म्हणटाय आणि तांचे बरोबर हांवूय म्हणटा पूण चोय एक स्क्रिप्चर मेमोरायज केलो देन द होली स्पिरिट सेड ओके टीच देम मोर ते आतां देशे हाय धाकलो आहा तो 4 व्हडलो आहा तो 6 सो हांवें म्हणलें आतां नाव वॉट डेड आय टीच देम आर्मर ऑफ गॉड So, armor of God. I said, every day we have to wear this armor of God. घालपा जाय म्हणलें आतां I know armor of God, but I never memorized it myself. But I know what it is, but places. So I म्हणलें, so I took this, I said, there are 6. So we counted 6. अशें करून शिकयलें तांकां. First is the belt of truth, the breastplate of righteousness. सगळे सोय शिकयले. Thursday शिकयलें तांकां लास्ट थर्सडेचो म्हाका. थर्सडे शिकयलें आनी धाकलो आहा तागे सारकें हें ताका सारकें परफेक्ट म्हणपा जाय एक मिस्टेक केली जाल्यार तो परतून स्टार्ट करता बट तो परतून स्टार्ट करता करता कोण दॅट इवन टॉट मी कळ्ळें तो आख्खो स्क्रिप्चर मेमोरायज करपाक ऑफ द आर्मर ऑफ गॉड सो दोगांय म्हणपा लागले आनी हांव म्हाका कितें हें जालें
दॅट तें उतर देवा गेलें न्ही आमी तें घाताय तांगे काळजांत तांगे मोनांत आमी तें रिगोयताय म्हणजे सो कोत्ताय उतर आनी तें देव आपणागे उतर त्या भुरग्यांक कांय खबर ना चोय पूण त्या भुरग्यांक खोच्यान सारकी पाठ जायन ठाट 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 करून ते आतां कम ऑन लेट्स वेअर द आर्मर ऑफ गॉड म्हणलें जाल्यार ते म्हणटाय मागीर तेंगे डेक्लरेशन आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड आय एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ आय एम द हेड एंड नॉट द टेल I'm always on top, never the bottom. I am close to Jesus's heart. I have the mind of Christ. Wisdom of God is inside me. You know, आतां हांव म्हणटा इट समटायम्स व्हडलें हें आमकां कित्याक ते धाकले भुरग्यांतल्यान जेजू उलयता आनी म्हाका सामको म्हाका इतुलो संतोश जाता कित्याक आनी ते तांकां वाज येयना तांकां आतां सदांचें जालां मोटरां बसयलीं वी स्टार्ट प्रेयिंग आमी ते डेक्लरेशन घाताय ब्लेस आर गोईंग आउट ब्लेस आर कमींग इन मागणी म्हणटाय ब्लेस ऑल द कार्स ऑन द रोड तांकां वाज येयना तांकां ते मुगे मोटरां बसोल म्हणटरी तांकां ते मागणी कोमेस ओके एंड देन आमी कितले चलूं एक एक पाट हांव तांकां उलयता आसतना हांव कॉन्सन्ट्रेट करना बट यू नो वी कॅन सी द डिवायन प्रोटेक्शन देव आमकां सांबाळटा आनी मागीर म्हणजे म्हाका मागीर म्हणपा येता चोयलें तुवें हे भाशेन म्हणलोलें तुवें उगडास केलोलो आनी चोय देव सोद्दां आमकां आपणागे हाताचेर दवरता आनी आमकां सांबाळटा पूण म्हाका तें सांगपाक आमी एक एक पाटी टायम काडटाय कितें शिकपाक आनी म्हणजे हें ना पूण त्या भुरग्यांक तें ना चोय ते मेमोरायज कोन्नाय ते पूण तें उतर तांकां जेजू शिकोयता तांगे तोंडांतल्यान And even this one, Isaiah 11:2, the Spirit of the Lord is resting upon me. Ibashin, te so haite. So praise God. So I thought share kele kottomar now because it gives me so much joy to hear them. Te muntai te aikpak, kai bare. So ibashin, sarko burgyan tonantल्यापासून आमकां शिकोयता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus, Maria. Welcome. Praise the Lord, sister. Praise Kosher God. आसा? Maria. Zaid tempan, yes. वयला आमकां न्ही आमकां इवनिंग मीस आसना मॉर्निंग मास आसना आमकां चर्चीन सो आमकां केन्ना आमकां इवनिंग आसता आमकां इवनिंग वयता चर्चीन जाल्यार आमकां आय कांट अटेंड Oh, okay. सम ओकेशन दीस आसता बर्थडे आसता कितें आसता सो आय गो ऑन वेनिसडे वीकडे वेता पूण वेनिसडे बी डिपेंड सो आमकां मॉर्निंग मास आसना आमच्या चर्चीन मॉर्निंग मास आसना इवनिंग 6:30 Okay. That's good. Saturday, It's nice to see. yes. Gowaki, ha, kite? Last time, no, I mean, Brother Johnson illo, no, Gujarat. Okay. Yeah, 5 days retreat allo, resident. तर एक चेडो आमकां पयलो मातसो हा तो यू नो लायक ताका म्हणटा आपणाक ते ओल्ड हर्ट हा न्हू हर्ट्स ताका कोणें दुखन ते उगडास येता तो एक दीस ताका कोणें म्हजो नंबर दिलो सो आय वॉज शेअरिंग द वर्ड ऑफ गॉड तर म्हाका म्हणटा म्हाका फादरीन सांगला म्हणटा यू नीड डिलिव्हरन्स आय से गो फॉर डिलिव्हरन्स हीज फादर ही हॅज नॉट डन तो म्हणटा ना तो आपूण तसलें करिना कावन्सिलींग बी करता ते फादर दुसऱ्या प्रिसान सांगलें तशेंच मागीर ताका म्हजेशीन येयलो आनी कोणा म्हाजेशीन उलयल्या उपरांत शेअरिंग द वर्ड ऑफ गॉड ताका ही इज हॅविंग सम प्रॉब्लम ताका फ्रोजन शोल्डर हा न्हू ते भाशेन आयजाचे प्रॉब्लम हा आनी पाल्स एंड मेनी तर ताका हांवें वर्ड दिल्या उपरांत JC11 बूक दितालें हांव तो म्हणटा आय कांट रीड तर आय सेड बट यू कॅन हियर नो यू कॅन हियर द वर्ड ऑफ गॉड दॅट आय एम डुईंग म्हणटा बट समटायम डिस्ट्रॅक्शन कम म्हणटा वेन हांव एड्युकेशन टायम वयता तेन्नाच म्हणटा कितें ना कितें जाता आय से दॅट इज कितें ना कितें जाता तूं थिंकींग करता तें कितें ना कितें जाता आय से बायंड दॅट स्पिरीट तशें म्हण म्हाका आय एम द चायल्ड ऑफ गॉड यू स्पिरीट हॅव नो पावर ओवर मी अशें म्हण मागीर तो आनीक कोण आहा न्हू JC11 बट शी इज टिचींग इन गुजराती तर ताचेशीन गेलो मागीर म्हाका थोड्या दिसांनी फोन करता आनी म्हणटा Maria auntie, after you and Pushpa prayed, no, I became more sick. I said, who Oh, said? praise God.
I said, who said? I said, you are the person only and only. I said, तूं आमकां अशें म्हणटा म्हाका आनी पुष्पाक अशें म्हणटा. No म्हणटा. Then I said, now you come for the retreat with us for 5 days. तो सिस्टर हें करून कितें करून तो सगळ्यांक फोन करता आनी फायनली म्हणटा चलो ओके आम कमींग. ताजे म्हाका भयणीन फोन केलो तूं वेता अशें. सो आय हॅव नो प्रॉब्लम. तो एकलोच आहा तो. ती माय मेल्या पाय मेल्या भयण आसा एकलोच रावता. आनी तूं इगोजे वयता मिसाकबा वेता केन्नाय म्हणटा. पयलो कितें कॉल सेंटरान काम न्हू कमींग फ्रॉम नायट ड्युटी करता न्हिदता मागीर तसो करून तो येयलो पूण म्हाजी हाफ ऑफ द मायंड म्हजी ताचेर आहली. मागीर आनी थँक गॉड म्हणजे बरोबर एक दादलो आहलो तो ताका पळयतालो आनी मागीर सडनली म्हणटा गेला आनी म्हाका म्हणटा नेक्स्ट डे आय एम गोईंग होम. आय सेड आनी इट्स व्हेरी फार 2 hour जर्नी. आय सेड तुका हांव येतालो. नो आय विल मॅनेज माय सेल्फ आनी ही केपेबल बट आय कांट सेंड नो रेस्पॉन्सिबिलिटी हांवें घेतला. तसो करून तो 1 डे काडलो 2nd डे काडलो 3rd डे मागीर तो कितें केलो आपणाक म्हणटा कोण पार्टनर मेळलो आपूण वेता आनी आय कांट फोर्स हिम. तो मागीर घरा येयलो तेजे कोणा बरोबर येयलो आनी कॉल मी बॅक येयल्या उपरांत म्हाका आनी मागीर आनी तुका 11 o'clock त्या दिसा म्हाका एक दीस म्हाका 11 o'clock मेन्स वर सेपरेट आनी लेडीज वर सेपरेट न्हू. तो म्हाका फोन करता म्हणटा मारिया आंटी आय एम नॉट फिलींग वेल कम डावन टू प्रे फॉर मी. आय सेड ब्रदर जॉन्सन इज देयर सेशन वॉज गोईंग ऑल लेट till 11:30. I said, go. No, he's busy. I said, go and tell him. मागीर तो आदर प्रकाश इज देयर यू आस्क हिम. तशें जालें मागीर म्हणटा म्हाका यू विल टेक माय रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ आय फॉल सीक. I said, how can I take a responsibility? Responsibility I can't take, no sister. ताची म्हजी रेस्पॉन्सिबिलिटी करूं Praise येता God. तो सीक पडल्यार. मागीर तसो करून तो संडे कोण मेवलो आनी तो येयलो. मागीर हांवें ताका कॉल केलें म्हाका देन ही डिडंट कॉल मी पावलो बा म्हणून. मागीर आय कॉल हिम बॅक. देन म्हणटा येस आंटी आय एम व्हेरी सॉरी आय वॉज टायर्ड सो आय वेंट टू स्लीप. मी कॉल केलो मागीर 2 दिसांनी म्हाका आमी येयल्या उपरांत म्हाका कॉल येता आंटी मारिया आंटी आय विल कम टू यू फॉर वॉट रिजन. तो म्हणटा प्रे करूंक. आय सेड दॅट डे ब्रदर जॉन ही हॅड अ कावन्सिलींग विथ ब्रदर जॉन्सन. आय डोंट नो वॉट ही सेड. ब्रदर जॉन्सनान ताका विचारलें ओ यंग मॅन यू नीड हिलींग ना म्हणटा ताका. आनी म्हणटा म्हाजेशीन येता. आय सेड सॉरी आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टायम वेस्ट हांव करिना. इफ यू आर रियली इंट्रस्टेड यू कॅन कम. ते येता टायमपास. वन डे ही केम सिस्टर 2 hours ही वॉज सिटींग आनी जस्ट वॉट ही सेंग तोच जाणा. मागीर आय सेड Yeah. नेक्स्ट टायम म्हज्या हजबंडान म्हणलें नो डोंट कॉल हिम हियर. You can share on the word of God on the phone. On the phone. Phone, yeah. Ashle experience are there. Praise God. Anyway, we have Jesus. to pray for him. Yes, we have to pray. We Yes. have only nothing else we can do, only pray for him. Praise. Consecrate his body, soul, and mind. Amen. Brother, hello. जेजू कारगा जेजू Praise कारगा God. Welcome, brother. Praise Jesus. कोण गोवायकी दिता हांव आयकोता जाली brother. बस दोनूच गोवायकी आनी कोणाचीच ना. जोनीना गोवायकी दिवपाची आहली न्ही. जोनीना No, brother. तुझी गोवायकी ना आयज. No. Jesus. जेजू कारगा Praise God. Praise God. बरें. Is Flavina, brother. Her mother-in-law is in the hospital. कितें जालें? पांयाक कितें जालें मस्ता, there's some infection. I didn't get to talk to her, but she just messaged me. ओके That's why I won't say struggling. That's why I'm putting the scriptures. बरें. आतां कसली शिकोण दिवया. तुवें आतां जुआन बातिस्ताचे प्रवासन Oh, प्रॉमिस beste केल्लें. gal rete hame. आं? Simply, it just came up. Simply येवंक ना ते होली स्पिरिटान तुका Oy, डायरेक्ट केला आसतलें. tight सिंपली gode. कशें येना. Yeah. जेजू कारगा जेजू Yes, कारगा Karka. जेजू कारगा. बरें. आयज हांव कितें शिकोवंक सोदतां तें पळोवया आयज. पवित्र Okay. आत्म्याक विचारुया.
आम्ही जाणो की ज्या दिसा आम्ही अन्नो जोल्म घेतलो म्हणजे इंग्लिशीन कितें म्हणटा ताका वेन वी वर बोर्न Born अगेन. again. बॉर्न अगेन. बॉर्न अगेन आमी एक नवी रोचना जाली तेन्ना कितें जालें जेन्ना आमी एक नवी रोचना जाली वी वर बॉर्न अगेन कितें जालें देवा वजेर आमी कितें जाली ताची भुरगीं जाता. ताची भुरगीं जाता आमी. ताची भुरगीं जाता. ताची भुरगीं जाता We were आनी adopted by. ज्या दिसा आमी अन्नो जोल्म घेतलो आनी आमचो आत्मो कोणा भाशेन जालो जेजू जेजू भाशेन. भाशेन. जेजू भाशेन. जेजू जेजू भाशेन जालो सारकें Yes. वय. त्या दिसा देव आमकां कितें दिता एक एक गिफ्ट कितें म्हणटात गिफ्ट इन इनाम. इनाम देव आमकां एक इनाम दिता आनी तो इनाम जावन आसा द गिफ्ट ऑफ रायचसनेस Amen. आमेन. गिफ्ट ऑफ रायचसनेस आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका आमी पळोवया रोमकारांक 5वा विसवोर वोड 16 रोमाचो 5वा विसवोर वोड 16 वाचूया कितें म्हणटा तें Romans chapter 5 verse 16 नीतिवंतपण yes नीतिवंतपण So righteousness is नीतिवंतपण, isn't it? नीतिवंतपण Yeah. म्हणटच आमकां हो इनाम मेळटा इनाम म्हणजे रिवॉर्ड इनाम इज नॉट द रायट वर्ड म्हाका पळोवंक Reward. जाय गिफ्ट Yeah, गिफ्ट reward, म्हणजे I कितें think. Reward. रिवॉर्ड हांव म्हणटा गिफ्ट जेन्ना कोणाचो जल्माचो दीस आहा आनी ताका Pre- आमी वचोन ताका कितें दिता आमी Present. Gift. प्रेझेंट दिता Present. बरें 16वी ओळ वाचूया आमी एका मनशाच्या गुन्यांवान मनशाक कितें मेळ्ळें तें देवाच्या देण्यान मनशाक कितें मेळ्ळें ताका सोर करूंकूच जायना कित्याक म्हणल्यार एकल्या मनशाच्या पातका उपरांत जोडटी जाली आनी कास्तीचें फर्मोण पडलें पूण खूब गुन्यांवा उपरांत मनशांक देवाक मानवलेली कोता तें फुंक्या देवान दिल्लें देणें आयलें फुकें देवान मनशाक देवाक मानवलेली कोत्ता तें फुकें देणें दिलें देणें आयलें देणें येयलें फुंक्या फ्री फुंक्या इज फ्री फुक्या देणें दिलें देणें म्हणटा ताका देणें देणें करेक्ट येस म्हणटच आमकां आमी देवाक मानवलेलीं जालीं आनी हें फुकें देणें देवान आमकां दिलें कशें दिलें जेजू वरवीं द गिफ्ट ऑफ रायचसनेस सारकें गुड येस प्लीज आतां पळयात म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां एक वस्त सांगूंक सोदतां म्हाका हांव खूब पाटी लोकांक आयकोन हांव फटवलोलो कित्याक हांव सजमलो ज्या दिसा म्हाका हें देणें फुकें देणें मेळ्ळें आनी हांव देवा वजीर हांव मानवलेलो जाणो म्हज्या ओतम्यान तर हांवें पातक केलें जाल्यार देव म्हाका बक्षिता कित्याक ताणें म्हाका सगळीं पातकां म्हजीं घेतल्यान बाय ग्रेस कृपे वरवीं तो म्हजीं पातकां बक्षिता सारकें येस पूण जाणय ही जावन आसा व्हडली फट This is the biggest lie from the pits of hell. इतलीं वर्सां शिकून म्हाका कळ्ळें की देवान आमकां कुरपा दिवंक ना एक लायसन्स पातक करपाक तुमकां दिसता अशें वय आमकां देवान मानवलेलीं केलीं जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आमी
जे जेजून खुर्सार केलें तें आमी सोत मानलें आनी जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमकां देवान धुवन काडलीं आनी आमी देवाक मानवलेलीं जालीं आनी आतां आमचे भितर देणें येयलें देवाक आमी मानवलेलीं जावन द गिफ्ट ऑफ रायचसनस. पूण हें जें देणें देवान दिलां आमकां लिसेंस मेळना पातक करपाक. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? हय ब्रदर, करेक्ट, येस. There is a gift of righteousness that has been imputed in my spirit. म्हणजे म्हज्या आत्म्यान देवान म्हाका हें फुकें देणें दिलें आनी देवान म्हाका मानवलेलो केलो, तुमकां मानवलेली केली. पूण तेच्या उपरांत हांवें म्हज्या मोनान आनी म्हजे कुडीन देवाक मानवलेलो जावपाक गरजेचो. फकत म्हज्या आत्म्यान देवाक हांव मानवलेलो जालो जाल्यार कित्याक जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं ताणें म्हाका धुवन काडलो जाल्यार बरें आहा, तें देणें म्हाका दिलें. पूण तेच्या उपरांत हांवें कितें केलें? ताणें म्हाका हें फुकें देणें दिलें. ताणें म्हाका ताजे वजीर मानवलेलो केलो. ही मेड मी एक्सेप्टेबल, ही मेड मी रायचस. आनी जाणा म्हज्या भयणीनो, जेजू जेन्ना शिकयतालो म्हाका दिसता तो मातुवाचो 7वा विसवोर वड 21, मॅथ्यू 7:21, तें उतर आमकां आमी आतां हें जें वाचलां आनी आतां मातुवाचो 7वा विसवोर वड 21 वाचीत जाल्यार आमकां कळोन येता जेजू कितें म्हणटा तो. वाचुया, 21वी वड वाचुया. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात तीं सगळीं स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीं नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात तींच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलीं. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटोच ज्या दिसा हांव देवाक मानवलेलो जालो म्हज्या आत्म्यान, देवान म्हाका कितें केलें? आपलो पवित्र आत्मो दिलो. येस. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्यान आतां कितें करूंक जाता? बापाची खोशी करूंक जाता. आयकतात तुमी? वय ब्रदर. पळय, म्हजे शक्तीन, म्हज्या आदारान आनी म्हज्या बळान म्हज्यान बापाची खोशी करूंक जायना. वय, हांव म्हज्यान कितें उतर आयकोंक जाता, म्हज्यान एका रितीराक वचोंक जाता, म्हज्यान देवाचें उतर आमी जे भाशेन बुधवारी जाता हें आयकोंक जाता. पूण बापाची खोशी करपाक आमकां जाय हो नवो म्हणजे आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी आमचे भितर पवित्र आत्म्यान आमचे भितर ठिकाण करपाक गरजेचें. म्हणटच आमकां जाय हो नवो आनी आमकां जाय कितें? आमकां जाय पवित्र आत्म्याची रस. पवित्र आत्म्या आमचे भितर रावपाक, पवित्र आत्म्या आमचे भितर ठिकाण करपाक. आतां कितें जाता? हांव देवाक मानवलेलो जालां म्हज्या आत्म्यान. आय रिसीव द गिफ्ट ऑफ रायचसनस. पूण जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या म्हणटात ती सगळीं स्वर्गाच्यान भितर सरचीं नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करतात तीं स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. म्हणजे ज्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी पवित्र आत्मो म्हजे भितर येता, पवित्र आत्मो आतां म्हाका म्हजे कडेन उलयता. पवित्र आत्मो म्हाका सांगता हें कर नाका, हें कर, तें कर नाका, हें कर, हे वाटेन वच, राव, वचनाका, आतां वच. हें सगळें भितरल्यान पवित्र आत्मो आमकां सांगता. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता आनी आमी ते पवित्र आत्म्याचो आवाज आनी पवित्र आत्मो कितें सांगता तें आमी करता, तेन्ना आमी कोणाची खोशी करता? बापाची खोशी करता. म्हणटच जो कोण देवाचें उतर आयकता म्हणटच बरें,
दुसरे भाशेन सांगता. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता तो तो कोणाक महिमा दिता? बापाक. बापाक. बापाक महिमा दिता, तो जेजूक महिमा दिता. सारकें? वय. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता, पवित्र आत्मो जे उलयता तो 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 तो- तो कशे भाशेन उलयता, तो कितें सांगता आमकां? जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता आमी कशे भाशेन जाणो की पवित्र आत्म्यान आमकां सांगलां? कशे भाशेन आमी जाणो की हें उतर जावन आसा पवित्र आत्म्याचें? कशे भाशेन आमी जाणो की हो आवाज जो आमी आयकला हो जावन आसा पवित्र आत्म्याचो आवाज? जी उतरां पवित्र आत्म्यान उलयल्या ती उतरां आमी खरेपणी देवाची म्हणून बापाची खोशी आमी करता म्हणून आमकां कशें कळटलें? आमकां तो गिफ्ट दिता न्हू ब्रदर, डिसर्निंग स्पिरीट. ओके, म्हणटच पवित्र आत्मो जेन्ना उलयता तो कितें सांगता? देवाचें उतर. देवाचें उतर. उतर. सारकें. सांगता. म्हणटोच जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता आमच्या मनान, हे आमच्या मनान हो स्क्रिप्चर येता, आमच्या मनान आमी हो आवाज आयकता. आतां पळय, हांव जेन्ना हांगा आहा तुमचे कडेन उलयता, तुमच्यान म्हजो आवाज आयकोंक जाता. सारकें? वय वय ब्रदर. कित्याक जो कोण ह्या संवसारान आहा ताका एक कूड आहा, ताका एक तोंड आहा, ताका दोळे आहा, ताका कान आहा, ताका उलोवंक जाता, लोकांक आयकोंक जाता. पूण म्हज्या भयणीनो, जेन्ना देव आमचे कडेन उलयता, देव आमचे कडेन अशे भाशेन उलयना. आयकतात तुमी? वय ब्रदर. वय ब्रदर. देव आमचे कडेन म्हणजे ज्या भाशेन कोण व्हडल्या आवाजान दास सेज द लॉर्ड अशें म्हणना. देव आमचे कडेन कशें उलयता? आमच्या काळजान उलयता, आमच्या कॉन्सियन्सान उलयता. ही स्पीक्स टू आवर स्पिरिट, ही स्पीक्स टू Within, आवर within. कॉन्शियन्स, ही स्पीक्स टू आवर हार्ट. म्हणजे जेन्ना तो उलयता आमी जाणो की देव आमचे कडेन उलयला म्हणून, कित्याक तो ताजें उतर आमचे कडेन उलयता. म्हणटच हांवें केन्ना उतर शिकोंक ना जाल्यार, हांवें केन्ना उतर वाचोंक ना जाल्यार, उतराचेर नियाळ करूंक ना जाल्यार, आनी त्या वेळार देव म्हजे कडेन उलयता, म्हाका कशें कळटलें की देव म्हजे कडेन उलयला म्हणून? तुझं वर्ड ऑफ गॉड ना, वर्ड तें ऑफ गॉड उतर न्ही, जाण देवाचें जाल्यारूच म्हज्या आत्म्यान. ना ना ना, आमी आतां उतर आयकलें. समजा आमी उतर आयकलें, खूब वर्सां आमी उतर आयकलें, आमी आयकलें ताच्या गाणी आमी बरी जाली, म्हणजे आमी उतर जें आयकलां तें आमी जाणो. आनी ज्यो देव जेन्ना उलयता आमी जाणो की तें उतर देवाच्या उतरान आहा म्हणून, तें उतर जें पवित्र आत्मान सांगलां तें आमी जाणो की पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां म्हणून. आतां आमी जाणो की तें देवाचें उतर म्हणून, तें पवित्र आत्म्यान उलयलां म्हणून तें उतर आतां देवाचें उतर म्हणून. पूण समजा आमी देवाचें उतर नको, वय आमी एक न्हंय रोचना जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, देवान आमकां तें देणें दिलां. कसलें देणें? आमी मानवलेलीं जाल्यां. पूण तेज्या उपरांत आमी वेळ काडून देवाचें उतर वाचूंक ना, देवाचें उतर शिकोंक ना, देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक ना, तें उतर आमी पाळूंक ना. कितें जातलें म्हज्या भयणीनो? कितें जातलें? डिझास्टर. आमकां कळचें ना न्हू ब्रदर. समजा आयज बुधवारा दीस, आतां म्हाका हांव आतां उतर शिकयता, वय की ना? वय तुमी ब्रदर. आयकतात वय. सारकें? वय येस. ब्रदर. पवित्र आत्म्यान समजा म्हजे वरवीं तुमकां कितें सांगलें, हम्म. कितें उलयलो तो, ह्या बुधवाराच्या क्लासीक कितले पाटी देव आमचे कडेन हांगातान म्हजे कडसून उलयता, म्हणटात वसात, तुमी वसात, देवाचें उतर परगट करात, शिकात, तुमची गोवायकी दियात, बुधवार दीस यात, गोवायकी दियात. पूण आमी खरेपणी तें उतर आयकता, आमी म्हणटा आतां बुधवार येता, आतां आतां आमकां आमची 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 गोवायकी दिवंक जाय, आमी कितें देवान आमच्या जिवितान कितें केलां, आमी ह्या सुमानान कितें केलां, आमी कितें केलां ह्या सुमानान, कितें आमी देवाचें उतर परगट केलां, कितें आमी ह्या सुमानान देवाचें राज वाडोवपाक आमी कितें केलां. ही असली आमकां कसलीच जबाबदारी ना. येयले आमी बुधवारा दीस आयकलें, एक परतून बुधवारा आनी शिकोण आयली, म्हणजे आमकां कसलोच हुस्को ना, आमकां कसलेंच कांयच पडोंक ना. आमी येयल्या, आयकलें, गेल्या.
आयकता ना कितें सांगता तें? वय ब्रदर. समजा आमी हांगा आयल्या आनी देवाचें उतर देवान आमचे कडेन आपलें उतर सांगलें. आतां तें उतर हांवें आयकलें, त्या उतराचेर हांवें नियाळ केलो आनी तें उतर हांवें पाळलें, केलें. तेन्ना कितें जाता? हांवें कोणाची खुशी केली त्या वेळार? देवाची. हांवें बापाची खुशी केली की ना? वय येस ब्रदर. पूण हांवें आतां उतर आयकलें. हांवें म्हणलें बरें दिसलें, आतां बरी क्लास जाली, आतां 1 वर, 1.5 वर, 2 वरां आमी आयकलें, ब्रादरांनी शिकयलें, आमी आयकलें. क्लास जाता म्हणसर सोडलें. आयज रातभर बुधवार न्हिदलें हांव. बेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवाराचो दीस येयलो. परतून आमी शिकोणा, चलयात आनी परतून आमी शिकोण घेवया. इतली शिकोण मेळ्ळ्या उपरांत तें उतर आमी पाळूंक ना जाल्यार आनी आमी गोवायकीत दिवंक ना जाल्यार आमी खरेपणी बापाची खोशी केली? ना ब्रदर. ना म्हणटच आमी ब्रदर. कितें केलें? आमी कितें आमी केलें? आयकलें आनी दवरलें. नायदर वी शेअर, दुसऱ्यांक वांटूंक ना, नायदर आमी तें पाळूंक ना. म्हणटच आमी कितें केलें? आयकात. आमी जाकोबाचो पयलो 20 व्हड 22 वाचुया. आमी कांय करूंक ना जाल्यार पळय कितें देवाचें उतर म्हणटा. जाकोबाचो पयलो 20 व्हड 22. वाचुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. ओके गो जोनिना. देवाचे देवाचे उतर उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. हालेलुया. प्रेज गॉड. म्हणटच देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात. म्हणटच जो कोण देवाचें उतर आयकता, ओके, बरें, जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, 2 भाशेचो लोक आसता. म्हाका दिसता 3 भाशेचो लोक आसता. जाणय, जेन्ना कोण देवाचें उतर आयकोंक येता, 3 भाशेचो लोक आसता. जाणय कोण 3 भाशेचो लोक कसलो तो? एक उतर आयकता आनी भायर पावता म्हणल्यार विसरता. एक आयकता आनी मागीर तो विसरता. आतां ह्या लोकांक कितें म्हणटात आमी? वो लोक म्हणटा आमी. क्राउड्स म्हणजे भरपूर लोक येयला, वजारांनी लोक येयला. आतां Yeah, जेन्ना yeah, कोण प्रिचर आसता, थंयसर पेकोणी जाता, म्हणजे कोण प्रिचराचे कोण लोक आयकता, हो खूब मिलाग्री कोत्ता, हो मागणी कोत्ता, हो देवाचें उतर सांगता, तो कोणाक आपयता म्हणटा, जॉन तुजें नांव जॉन. ताजें जॉन म्हणून नांव आयकलें म्हणून तो एकदम खोशी जॉन म्हणून सांगलें म्हणून. आनी तो म्हणजे नांव पासून जाणो. जॉन, म्हाका तुजें नांव तुज्या जिवितान अशें घडलें आनी म्हाका देव दाखयता की तुज्या 5 वर्सां पयलीं तूं अशें त्रासान आसलोय, अशें. वय ब्रादर, सारकें म्हणलें. 5 वर्सां अशेंच जाल्लें म्हज्या जिवितान. एकदम खोशी. व्हेरी गुड. पूण आतां देव म्हाका दाखयता की अशें. आनी जेन्ना लोक आतां टीव्हीचेर अशें पळयता, युट्यूबाचेर पळयता, आनी हो लोक आतां जो येता थंयसर आयकता, आनी तो आतां ताच्या गांवांनी आनी ताच्या नोगरांनी असलो जो शिकयता तो वेता जाल्यार कितें घडटा? लोक वजारांनी तांकां आयकूंक वयता. कित्याक तांकां जाय तीं आपलीं नांव विसरतात. जाणय, समजा ताचें नांव जॉन, ताका कोणें जॉन म्हणून आपोवंक ना, पूण तो प्रिचर आपलें नांव आपयतलो म्हणून जॉन घे रे, जॉन घे, जॉन. सगळे वयचे जॉन म्हणून सांगलें. मागीर ताका फिता सुट्टिली, वय की ना? प्रेज गॉड. देवान ताका नांव त्या प्रिचर वरवीं ताका नांवान आपयलो. पूण ताका नांवान आपयलोय जाल्यार आनी ताका सांगलें अशें जालें, तशें जालें, हें जालें जाल्या उपरांत, आनी ताका सांगलें देव तुका आतां हें उतर दिता, तें उतर तूं पाळ. तो म्हणटा, आरे देवान म्हाजें नांव काडलें जाल्यार आनी तें म्हाका पुरो. हें म्हजी पेकोणी जायना जाल्यार, हांव तें हें उतर वाचिना जाल्यार, त्या उतराचेर नियाळ तें सोड. म्हजें नांव ताणें काडलें, ताणें नांव म्हजें सांगलें. खुशाल जातात लोक.
आणि तेच भाशेन खूब लोक देवाचें उतर आयकूंक येता. फकत आयकतात पूण तें उतरा प्रमाणे चलनात आनी तो लोक आपणाकूच फटयता. फटयतात. फटयतात. Praise. म्हणटूच म्हज्या भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, आयकात, मातशें कान दिवन आयकात. जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, 3 भाशेचो लोक आसता. एक म्हणटात जे भाशेन आमचे बाय मारियान सांगलें, तो लोक आयकता आनी तेजे उपरांत विसरता. म्हणजे आमी आयले, आमी रितीराक आयलीं, आमी इगर्जेक येयलीं, आमी मिसाक गेलीं, आमी तेर्स केलो, आमी आमचे मागणे केले, आमी केलें, धर्म केलो. पूण त्या उतरा प्रमाणे चलपाक तयार ना. हाका म्हणटात लोक, म्हणजे क्राउड्स म्हणजे खूब लोक येयलो. दुसरे भाशेचो लोक आसता तो जावन आसा फारिजियो. जाणा फारिजियो कोण ते? फारिजियो जावन आसा ते लोक जे उतर आयकूंक येना. ते कित्याक येतात? कोण म्हाका सांगूंक Criticize. शकता? Criticize करपाक. क्रिटिसाइज. क्रिटिसायज करपाक. तो कितें शिकयता रे? आमच्या इगोर्जेन कोणें सांगूं ना अशें, होय, आनी हे सारकें. आतां कितें सांगता आनी हे आतां खिंचयल्ले तेच्या तकलेन येयला. म्हाका दिसता तो आमच्या इगोर्ज मातेचो न्ही तो. तो म्हाका दिसता तो प्रोटेस्टंट म्हाका दिसता. तो म्हाका दिसता बिलिव्हर जाला आनी बिलिव्हर जाला जाल्यार बरें, एटलीस्ट बिलिव्हर म्हणलो. सारकें? Yes. ताणें कितें आयकोंक ना ते आयकत जाल्यार हे कितें शिकयतात. आमी केन्नाच आमच्या पाद्रींनी माद्रींनी आमच्या पाप साहेबान पासून सांगूं ना, आमच्या माद्रींनी सांगूं ना, आमकां दोतोरनी सांगूं ना. हे आतां खिंचे येयल्यात आमकां कितें सांगतात सायबा. आनी मामा नाका नाका. आनी मागीर ते म्हणटात जाणाय मरे त्या क्लासीक वचनाका, तो ब्रादर अशें शिकयता आनी आमी केन्नाच आयकोंक ना. नाका बाबा, नाका नाका नाका. ते सगळे प्रोटेस्टंट जाल्यात, ते बिलिव्हर जाल्यात. म्हणजे हे कोण ते आतां? फारिजियो. ते आयकोंक सोदिना, ते उतर आयकोंक तयार ना आनी दुसऱ्यांक वचोन सांगतात थंयसर वचनाकात, कित्याक तांकां आयकोंक नाका आनी दुसऱ्यांनी आयकल्लेलें तांकां नाका. Kanaka. Yeah. आयकतात तुमी? Yes. हे जावन आसा फारिजियो. ताचे उपरांत तिसरे कॅटेगरीचे लोक आसतात. ते उतर आयकतात, बरयतात, नियाळ कोत्तात आनी ते उतर ते वांटा. पाळटात. हांकां म्हणटात शीस. These are called as डिसायपल. disciples. आयकतात तुमच्या भयणीनो? होय. हांकां म्हणटात शीस. दे आर कॉल्ड एज डिसायपल. जे आयकतात, नियाळ कोत्तात आनी आपल्या सोर्गींच्या बाबा भाशेन, आपल्या जेजू भाशेन ते जावंक सोदतात. तांकां म्हणटात शीस. म्हणटच जेन्ना कोण उतर आयकता आनी उतर फकत आयकता एका कानान दुसऱ्या कानान सरता आनी बरें दिसलें आयज आमी उतर आयकलें. ज्या भाशेन तुमी ह्या वेळार आयकतात आनी थोडीं जाणां आतां 4 कामां करतात. मातशें थंयसर शिस्ता. मागीर ते म्हणटात आरे कितें घालाय रे थंयसर ते, तो उलो व्हडल्यान बोबो मारता तो. मातशें लो कर. तुमकां नाका आयकोंक? बरें शिस्ता, बरें फण मारलें, बरें जेवण केलें, नुस्तें भाजलें. आमचें जेवण चालू आहा आनी थंयसर आमची व्हिडिओ चालू आहा. मदल्यान कोणाक आपयलो जाल्यार ताचो आवाज येना. मागीर येयली, ब्रदर कितें जालें? ब्रदर कितें? ओय मातशी आयकता. म्हणजे आमी 4 कामां करता. सारकें न्ही? कित्याक सारकें. आमी इतलो बिजी लोक न्ही की आमकां आमच्यान एक वस्त आमच्या देवाचें उतर आमच्यान आयकूंक जायना. कित्याक आमी मल्टी टास्कींग करपाची मनशां. Multitasking. Correct. ज्या भाशेन आतां आमचो कंप्युटर जो आतां ह्या वेळार म्हणजे फुडें आहा, हो कंप्युटर मल्टी टास्कींग करता. ताणें कितें करता? एक तर आतां व्हिडिओ दाखयता, दुसरो आतां म्हाका वाचूंक दिता, दुसरो आतां म्हजो जो मावस आहा तो म्हज्यान हालोवंक जाता आनी म्हज्यान तो ताचेर हायलायट करूंक जाता. म्हणजे खूब वस्तू करूंक जाता. होय की ना? होय ब्रदर. तुमी सलमानाक कितें सांगूंक सोदता ते? Yes. Yes. येस वे ब्रदर. म्हणटच जेन्ना आमी हें मल्टी टास्कींग करता, तुमकां दिसता हें उतर म्हजे भितर सजमणी घेवन येतलें? ना. ना. कॉन्सन्ट्रेशन आसना न्हू ब्रदर. आसचें ना. कित्याक हांव आतां
3-4 कामां कोत्ता म्हजें मन वेता हाचेर ताचेर. समजा आतां ह्या वेळार तुका रांदूंक जाय, फाल्यां तुका टिफीन करूंक जाय, घरकाराक आतां वेळ जाला, आतां सुमार 8 जायलीं. तुमी आतां कामाक गेल्यात जाल्यार तुमकां आतां जेवण करूंक जाय. म्हणजे 7 जातकच आनी तुमी सगल्यो म्हज्यो भयण्यो तुमी बायल्यो. तुमी आतां तुमच्या घरकाराक तुमच्या फॅमिली पासत रांदूंक जाय. आतां समजा ह्या वेळार तुमी येयल्या आतां देवाचें उतर आयकोपाक आनी तुमी रांदूंक ना जाल्यार फोंड मारूंक जाय, मागीर तें नुस्तें बांदल्यार सूं करून नुस्त्याचो आवाज येता. मागीर तें नुस्तें ते वाटेन भाजूंक जाय, ते दुसरे वाटेन जाय. ते 5 मिनटां जालीं, तुजें लक्ष आहा तेज्या नुस्त्याचेर भाजलें ना करपतेलें म्हणून, आनी एके वाटेन हें उतर चलता. म्हळ्यार आमी कितल्यो वस्तू करता. तुमकां दिसता जेन्ना हें उतर तुमी आयकता तुमच्या मनान हें तुमच्या काळजान भितर सरतलें? ना ना. सोडचें ना. सरचें ना. कित्याक हें उतर आयकोपाक, हें देवाचें उतर आयकोपाक, ह्या उतराक खरें आमी वालोर दिवपाक, ह्या उतराक आमी रेस्पेद दिवपाक, ह्या उतराक आमी कसलो आमी वालोराचें म्हणून, भांगराचें म्हणून आमी आयकूंक तयार जाता जाल्यार आमी ताका एकूच आमचें आख्खें मन, आख्खें काळीज, आमचो लक्ष आमचो सगलो त्या उतराचेर दवरपाक गरजेचो. जेन्ना आमी त्या उतराक वालोर दिता, त्यो आतां आमचें मन उक्तें करता, आमचें काळीज उक्तें करता, आमकां ती प्रकाशनी दिता, रेवलेशन दिता. जें हांव उलयतां ताचे वयर तुमकां आनीक सुबेज तो दिता. कित्याक ताका जाय त्या उतराची सजमणी आमकां मेळ्ळी. आनी जेन्ना आमकां त्या उतराची सजमणी मेळटा आनी आतां आमी आतां तें उतर पाळूंक सोदता, जें आमी सजमल्या तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी देवाची खोशी करता. आमी आमकांच फटयना, कित्याक देवाक जाय आमी ताचें उतर पाळून एक जैतिवंत जिवीत जियोंक. म्हणटच जो कोण तें उतर पाळटा आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोन तांकां आतां जैतिवंत जिवीत जियोंक मेळटा, आतां आमच्या जेजूक, आमच्या सोयीच्या बापाक आमच्यान महिमा दिवंक जाता, आमच्यान घोवायकी दिवंक जाता. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीनो? वय वय ब्रदर. ब्रदर. पूण आतां ह्या दिसांनी कितें घडटा? लोक आतां 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50 वर्सां, 60 वर्सां देवाचें उतर शिकयतात. येतात आनी उतर शिकयतात आनी लोक तांकां आयकता. पूण हें शिकयल्या उपरांत जेन्ना ते आपल्या घारां वेतात, वा जेन्ना ते आपले खोलीन वेतात, आपल्या रुमान वेतात, जेन्ना ते एकटे आसतात, तुमकां कितें दिसता ते कितें करतात? हिंगा They are कितें जालें committing secret sins. They are येस committing secret sins. सीन. They are committing offenses against God. म्हणजे जे आमी भायल्यान दाखयता तें एक, पूण जे आमी कोण आमकां पळयना, तेन्ना आमचो कॅमेरा चालू ना, तेन्ना कोण आमकां आयकना, आमी आमच्या रुमान, आमच्या घरान आहा, आमी कितें फोनाचेर उलयता, आमी आमचो कसले व्हिडिओ पळयता, आमी कितें आमचें चिंता, कोण नको. पूण एक पाटी आमकां कोण आपयत जाल्यार शिकोवपाक देवाचें उतर, बरें आमी सूट घालता, बरें आमी आमचे केंस बरें करता, बरें परफ्यूम मारता आनी बरें थंयसर व्हिडिओ घालून आमी शिकयता, अशें अशें जेजून केलें अशें. पूण म्हज्या भयणीनो, आमी कोणाक फटयता? आमकां आमकांच. आमकांच फटयता. आमकांच फटयता. म्हणटच जेजून त्या म्हत्वाच्या 7वी ओळेन 22:21 ताणें कितें म्हणलें? तुमी म्हाका फकत सोमया म्हणलें. तुमी म्हाका फकत सोमया म्हणलें. आनी तुमी सगळ्यान म्हाका सोमया म्हणलें म्हणून तुमी स्वर्गा राज्यान भितर सरतल्यात? ना. ना. तुमी आतां बुधवारा दीस हें उतर आयकोंक येयल्यात आनी तुमी हें उतर आयकलें आनी तुमी आतां म्हणजे 1-2 वरां तुमी उतर आयकलें, तुमी समजतात की तुमी स्वर्गा राज्यान भितर सरतल्यात? ना. हांव विचारतां, स्वर्गा राज्यान भितर सरपाक आमकां कितें करपाक गरजेचें? देवाची उतर पाळपाक. उतर म्हणटच पाळूंक जो कोण नियाळ उतर करूंक पाळटा, आयकात, म्हणटच जो कोण उतर पाळटा ताकाच ताज्यानूच गोवायकी दिवंक जाता. Praise God. God. Thank you, Jesus. जो कोण उतर पाळटा
ताज्यानूच गोवायकी दिवंक जाता, कित्याक जेन्ना आमी उतर पाळूंक वेता तेन्ना परीक्षा येता, आनी त्या Yes. परीक्षान आमी पास जावपाक गरजेचें गोवायकी दिवपाक. म्हणटच जो कोण उतर पाळटा ताज्यान गोवायकी दिवंक जायना, कित्याक जेन्ना तो उतर पाळूंक वेता ताज्या जिवितांत धुमाळो येतलो, त्रास येतले, परीक्षा येतली, आनी त्या परीक्षान आमी पास जावपाक गरजेचें, कित्याक जेन्ना आमी परीक्षान पास जाता तें उतर पाळून तेन्नाच आमच्यान एक गोवायकी दिवंक जाता. आयकतात हांव कितें सांगता तें? वय ब्रदर. Yes, brother. म्हणटच आमची गोवायकी ना जाल्यार फकत शिकोण 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 आमी फकत शिकोण आयकता. आतां कोण प्रिचर आहात, ह्या दिसांनी खूब प्रिचर आहात, शिकयतात मातुवान अशें सांगलें, मार्कून अशें सांगलें, लुकान अशें सांगलें, जुवान अशें सांगलें, कोरिंथकारांक पावलून अशें बरयलें, तेसलोनिकारांक अशें बरयलें. आमी फकत शिकयता. पूण जाणा म्हज्या भयणीनो, असो वेळ पावला, असो काळ येयला की आतां हें शिकोण दिवपाचें बंद जावंक जाय, आनी आमी जें उतर आयकलां तें उतर आमचे काळजांत भितर रिगून दवरलां, तें उतर पाळूंक, आनी तें पाळटना ती परीक्षा येवन आमी पास जावंक, आमचो समूह जेजूशी घोट करपाक हो आतां वेळ लागीं पावला. हो वेळ लागीं पावना, हो वेळ आतां येयला. येयला. Yes, The God. time has come for us to Praise live God. by the word of God. Hallelujah. The Praise time the has Lord. come for us to give our testimonies. The time has come for us to be witnesses of the gospel. Yes, brother. ताणे पावलू जेन्ना गालेस्कारांक बरयतालो, गालेस्कारांक हांव विसवोर 6 म्हाका दिसता गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 7. गलेशियन चॅप्टर 6 म्हणजे गालेस्कारांक विसवोर 6 वर्ड 7 वाचूया. पळोवया कितें कितें पवित्र आत्मा पावलू विशीं, पावलू वरवीं कितें बरयता. तुमीच फसवू नाकात. देवाक फसवूंक जायना. तर आमी वोमतांव तेंच आमी लुंवतल्यो. पातकी सोयंबाच्या वंडोवण्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार ह्या पातकी सोयंबांतली आमी लुंवतल्यांव कुसडाय. पूण पवित्र आत्म्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार ह्याच आत्म्यांतावन आमी लुंवतल्यांव सासणीक जिवीत. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारगां. म्हणटच पवित्र आत्मा आमकां सांगता, तुमीच फसो नाकात. आमी जाकोबाचो पयलो 22 थंयसर आयकलां, तुमी तुमकांच फटोय तुमकांच नाका. फटयतात. तुमी तुमकांच फटयता केन्ना? जेन्ना तुमी देवाचें उतर फकत आयकतात आनी पाळिनात. पूण आतां पळयात कितें बरयता तो. तुमीच फसो नाकात. देवाक फसूंक जायना. कोणाच्यान देवाक फसूंक जाता? ना. आमच्यान मनशांक फसूंक जाता? होय. जो कोण देवाचें उतर परगट करता ताच्यान लोकांक जी लोक आयकतात तांकां फसूंक जाता? होय. हांव विचारता तुमकां, जो कोण आतां समजा तुमी रितीराक गेल्यात, हो कोण प्रिचर थंयसर देवाचें उतर शिकयता, तो देवाचें उतर म्हणजे सांगता, सुजमणी दिता, ताच्यान लोकांक फसूंक जाता? होय. सारकें. ताच्यान कशे भाशेन फसूंक जाता? उतर दुसरे भाशेन सांगून ब्रदर. उतराची गोवाय ना जाल्यार तो आपलें उतर सांगतलो न्ही. हांवें तुमकां 2-3 क्लास पयलीं सांगलेलें की एका मनशा भितर जो आत्मो आसा त्या आत्म्या वरवीं तो मनीस जियेता. म्हणटच आमचे भितर येवंक शकता एक दुस्मानाचो आत्मो, करेक्ट. ना येस. तर पवित्र आत्मो. सारकें? येस. ये. सारकें? येस. जो आत्मो आमचे भितर हा त्या आत्म्या वरवीं
आमी आतां जियेता Yes. आतां आमी जे भाशेन आमी आमी ह्या संवसारान जियेता म्हणजे जे आमी कोत्ता ते आमी कोत्ता जो आत्मो आमचे भितर आसा सारकें Yeah. आतां आयकात हांव कितें सांगूंक सोदता तें हांवें कित्याक तुमकां सांगलें की आमी चोत्रायन रावपाक गरजेचें कित्याक आमी उतर आयकोंक गेल्यार जाल्यार थिंचोर जो कोण शिकयता ताज्यान आमकां फसोवंक जाता पूण आमच्यान Mm. देवाक फसोवंक जायना Mm. मनशान आमकां फसोवंक जाता पूण ह्या मनशान जो कोण देवाचें उतर पासून शिकयता ताज्यान कित्याक लोकांक फसोवंक जाता जाणय कित्याक कोण म्हाका सांगूंक शकता पळोवया हू कॅन टेल मी Praise God. कोणाक म्हजें सांगूंक जाता हां म्हजे भयणीनो बरें हो जबाब मेळपाक आमी वचुया दुसरी चीट कोरिंथकारांक 11:14 2 Corinthians chapter 11 verse 14 दुसरी चीट पावलुची कोरिंथकारांक 11:14 हातून कसलेंच अजाप ना कित्याक खूद सैतान पर्यंत तेजवून दुताचें सवंग घेवन दिश्टी पडटा हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया सैतान पर्यंत तेजवंत दुताच्या सवंग घेवन दिश्टी पडटा ताका इंग्लिशीन म्हणटा The devil now appears as the angel of light. आयकतात तुझ्या भयणीनो येस ब्रदर सैतान जेन्ना तो त्या गार्डनान ज्या जाग्यार आदाम आनी ईव आसलीं थिंचोर कसो येयल्लो एका सर्पाच्या रूपान येयल्लो सर्पाच्या सारकें न्ही? रूपान येस करेक्ट He came as the serpent, right? येप पूण ह्या निमाण्या काळार तो कसो येयला मनशाच्या रूपान मनशाच्या रूपान हांवें तुमकां घाला 14 वड घातल्या न्ही कित्याक खूद सैतान पर्यंत देवदूत तेजवंत दुताच्या सवंग घेवन दिश्टी पडटा म्हणजे कितें देवदूत ताणें आतां एका दुता भाशेन तो येता एका दुता भाशेन आयकात म्हज्या भयणीनो सैतान उतर जाणो देवाचें सैतान देवाचें उतर परगट करूंक जाणो सैतान एका आंच बडव्या भाशेन उलोवपाक जाणो सैतान तुका भायल्यान भाग्योवन दाखोवपाक ताका जाता कित्याक ताणें कोणाचें रूप घेतलां देवाचें तेजवंत दुताचें एंजल ऑफ लायट लायट ये आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें येस येस म्हणटोच जेन्ना सैतानान रूप घेतलां एका दुताचें म्हणजे ज्या भशेन उजवाड मिन्स इंग्लिशीन सांगता The angel has transformed into an angel of light. लायट ये पूण आमकां कशें कळटलें जे भाशेन आमचे बाय मारिया तूं न्ही पत मारिया बट आमची अहमदाबाद मारिया तिणें म्हणलें वी नीड टू हॅव द स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट म्हणटोच जेन्ना सैतान येता देवाचें उतर परगट करता बरे भाशेन उलयता बरे भाशेन उतर सांगता बरे भाशेन सगळें कोत्ता तुजे भाशेन कशें उलयता केन्ना केन्ना कोण उलयता जाल्यार तुमकां समजतलें की हे मोव न्ही हनी इज नॉट एज स्वीट एज वेन दीस पर्सन इज स्पीकिंग Yes, brother. I believe. Experience. समजता कितें सांगता तें Yes, brother. थोड्या वेळार असो लोक आसता
तूं ताका पळयत जाल्यार तूं ताका कशें काय भाशेन उलयल्या ती तुका एट्रॅक्ट करतात की कित्याक तूं कशें कसो हाय भावा म्हज्या, कसो हाय म्हजे भयणी, That's कशें so true. चलता तुजें, Very, very true, brother. Experience. कितले मोगान चलतात. सारकें? वय Yes. brother, वय. पूण म्हाका एक वस्त सांगा, आमी बायलांनी हें सगळें पळयता हांव, पूण आमकां कशें कळटलें की हो लोक खरेपणी देवाचो न्हय पूण सैतानाचो. त्या भायल्यान दाखयतात कशे भाशेन एका दुताच्या रुपान. Angel. सारकें? वय, Hmm. angel. जेन्ना उतर परगट करतात बरे भाशेन उतर परगट आनी आमी तिचो बसोन तो उतर सांगता रे. आतां कितलीं जाणां तुमी हांव आतां आयकतां हांव उतर सांगतां, आयज 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 व्हडलो बोबाट करिना हांव, पूण केन्ना बोबाट करता, पूण आयज हांव तुमकां मातसो बरे भाशेन सांगता, बरे मोगाळ. भाशेन मोगान सांगता. म्हणल्यार तुमी आतां सगळीं हांगा बसोन हें उतर मोगान आयकोता. आयकतात, मोगान वय की ना? वय. आयकतात की ना? वय वय. brother. सारकें. म्हणटोच अशे भाशेन कितलो लोक असो आहा जो देवाचें उतर आयकता आनी लोक बरे भाशेन ते सांगता. आनी आमकां कशे भाशेन कळटलें की हो मनीस, ही बायल, हो मनीस, हो दादलो, हो चलो, ही चली खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात म्हणजे देवान तांकां विचून काडलें आनी हें उतर परगट करपाक. खरेपणी हो देवाचो मनीस, हो खरेपणी ही देवाची बायल, ही खरेपणी हो आतां देवान विचून काडला, कशे भाशेन आमकां कळटलें. आयज हांवें कॉमेस करच्या आदीं कॉमेस करतना तुमकां कितें सांगलें की देवान Spirit. आमकां मानवलेली केली, वय की ना? ही वय, गेव अस द righteous. वय, गिफ्ट वय. ऑफ Righteousness. रायचसनेस. Righteousness. देवान आमकां वय. आमकां देवान मानवलेली केली कित्याक ताणें आमचे भितर हें देणें घातलें आनी आमकां ताजे वजीर ताणें आमकां मानवलेली केली. बरें, आनी एक स्क्रिप्चर घालता. हांवें रोमकारांक 5:16 सांगलेलें, पूण आतां आमी दुसरी चीट कोरिंथकारांक हांव विसवोर 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. निमाणी ओळ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. वाचूया. 2 Corinthians. What happened here? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 5 verse 20. निमाणी ओळ ती. निमाणी, सारखी निमाणी. वाचूया. जेजू कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाक मानवलेलीं जावचे खातीर देवान आमचें पातक ताचेर घालें. म्हणटोच आमी देवाक मानवलेली जावच्याक आमी देवाक मानवलेली जावचे खातीर देवान कितें केलें? जेजू आख्या मनशा कुळाचें पातक कोणाचेर घातलें? आपल्या पुताचेर. आपल्या पुताचेर घातलें आनी पुतान कितें केलें? तें खुर्सार वचोन तें खुर्सार ताणें काबार केलें. कित्याक तो खुर्सार तो मेलो. तुमकां दिसता तो मेलो खुर्सार कित्याक ताणें पातक केलें म्हणून? ना. आमच्या पातकाक लागून ते सोर्गीच्या बापान ताजेर पातक घातलें म्हणून देवान आपल्या पुताक खास्तीचें फर्मण घातलें कित्याक आमच्या पातका वरवीं आमकां खास्तीचें फर्मण फावो जावंक जाय आसलें. आयकतात तुमी तुमच्या भयणीनो? वय ब्रदर. जें आमकां फावो जावंक जाय आसलें तें कोणें भोगलें? जेजू. देवान भोगलें, जेजून भोगलें. कित्याक आमी ताका मानवलेली जावंक जाय आसलें. ही गेव अस द गिफ्ट ऑफ रायचसनेस. सारकें? येस. बरें. म्हणटोच आतां हांवें तुमकां सांगलें की सैतानान कितें केलां? ताणें आतां दुताच्या रुपान तो आतां येयला. म्हणटोच तो उतर शिकयता, तो आतां अशे भाशेन मोगान उलयता, सगळें सांगता. पूण हांव विचारतां, कशे भाशेन आमकां कळोन येतलें की हो जावन आसा खरेपणी देवान धाडलेलो हो सैतानाचो एजंट म्हणून? कशे भाशेन कळटलें?
तुम्ही सोजमल्यात म्हजो प्रश्न हांवें वय तुमकां वय सगळी ब्रदर सोजमणी येस दिली म्हणटच ये म्हाका कशें कळटलें कित्याक ह्या निमाण्या काळार जेजून आमकां म्हत्वाचो 24 3-4 पाटी सांगलां चोत्रायन रावात 14 प्रवादी येतले 40 सांगतले तुमकां 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 दुसऱ्या वाटेर वतले बरे भाशेन येतले जेजू येयला म्हणून आपूण जेजू म्हणून सांगतले पूण ते तुमकां फटयतले म्हणटच हें आमी फटोवना जांक आमी खरेपणी चोत्रायन रावपाक गरजेचें म्हणटच आमी कशे भाशेन चोत्रायन रावंक जाता कशे भाशेन आमी पारखूंक जाता की खरेपणी हे लोक जे शिकयतात ते परगट कोत्तात हे सगळे सांगतात खरेपणी देवाचे आनी ते सोयतान न्हय आंज बोडव्याच्या रुपान तुमी समजतात हांव कितें म्हणटात ते ये कशें कळटलें आमकां आनी हें फकत जो कोण उतर परगट कोत्ता न्ही सगल्यांक तुका आनी म्हाका सगल्यांक ते जो कोण खरेपणी जेजूक आपलो सोमी देव मानून घेतला एक नोई रोचना जाल्यार ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळा तांकां तें देणें मेळ्ळां देवाक मानवलेली जाल्यान आनी आतां ती देवाचें काम कोत्तात म्हणटच ती देवाचें काम खरेपणी कोत्तात जाल्यार आमकां कशे भाशेन कळोन येतलें की हो लोक जावन आसा देवाचो कोण म्हाका सांगूंक शकता समजलें तुमी म्हज्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता वय तें ब्रदर वय How व्हेरी will you कन्फ्युजिंग know? How will you recognize a person who is going to the pulpit or normal believer that is truly somebody who is living according to the word? You should not be, you should fellowship with them. तांचे बरोबर आमी संबंध दवरूंक जाय तांचे बरोबर आमी आयकोंक जाय पूण जो लोक दाखयता भायल्यान की आपूण दुता भाशेन चलता बरे भाशेन चलता पूण ते आतां एजंट जाल्या सैतानाचे आमकां कशे भाशेन कळटलें कोण म्हाका सांगूंक शकता तुमी म्हजो प्रश्न समजल्यात वय ब्रदर वय डिड बट यू व्हेरी ऑल अंडरस्टैंड माय कन्फ्युजिंग क्वेश्चन यस सबको मेरा सवाल समझ में आया समझ में आया पक्का आया आमची बाई जासिंता पुण्यात तुम्हाला कळलं का हो ब्रदर समजलं तर हांव विचारता कशे भाशेन आमी कळटले जाणय म्हज्या भयणीनो कशे भाशेन कळटलें आमकां मेळ्ळें देणें आनी आमी देवाक मानवलेलीं जालीं आमच्या आत्म्यान आनी देवान आमकां पवित्र आत्मो दिलो म्हणटच आतां आमी खरेपणी आमी पारखूंक जाय की हो लोक खरेपणी देवाचो ताचे बरोबर आमी संबंद दवरूंक जाय म्हणून ह्या लोकांनी देवाक मानवलेलीं फळां दिवपाक गरजेचीं द फ्रूट ऑफ रायचियसनेस आमी फकत देवाक मानवलेलीं जालीं आनी आमी म्हणलें आतां ताचे देवाचे कृपेन आमच्यान पातक करूं तो आमकां सजमता तो आमकां बक्षिता तो आमकां आमकां आतां ताणें आमकां साल्वार केल्यात आमच्यान जे भाशेन करूंक जाता उलोवंक जाता हाची खबर करूंक जाता ताजी खबर करूंक जाता हे हाच्यो काणयो ताज्यो काणयो मागीर हे तेंच्या भाशेन आमकां जे भाशेन आमच्या मनान येता ते आमच्यान म्हणूंक जाता कित्याक देवान आमकां मानवलेली केल्या आनी ताची कृपा आहा तो आमकां बक्षिता फटवल्यान लोक Praise God. they have been deceived by the devil कित्याक आमी जेन्ना आमचें तोंड उक्तें कोत्ता आमी जेन्ना चिंतता आमी कितें कोत्ता आमी खरेपणी ही देवाक मानवलेलीं फळां दितात आर वी प्रोड्युसिंग द फ्रूट ऑफ रायचियसनेस आमकांच विचारुया आमी येयलीं देवाचें उतर आयकलें आमी गेलीं इगोर्जेक पाद्रीक मेवली फादर गुड मॉर्निंग फादर
घेतले किसबेज घेतले सगळ्या इमाजी कडे गेली बरी वेल घातली जर मागणे केले आणि मागीर भायल्यान येयली हाच्यो खबरो मागीर गेली ऑफिसान आणि तिचर मागीर आमचे दूड दिले 10 लाख 10,000 दिले 1,000 दिले रिसिप्ट गेले आणि मागीर आमचे नाव काढले आणि सगळो लोक म्हणटा ते बायलेन ते भयणीन त्या भावान इतले पयशे दिले मागीर आमची फितान तुरली मागीर सगळो लोक पळयता Praise God. आमी So सगळी true. खुशी That is so true. Yes. तुमकां दिसता आमी देवाक मानवली जाल्यार कित्याक आमी इगोर्जी घेता म्हणून आनी आमी दुडू दिता म्हणून आनी लोक आमचे विशीं खूब बरें उलयता म्हणून तुमकां दिसता देवा वजेर आमी मानवलेली जाली No, brother. आमी आमकांच फटयता आमी फसल्याव आमकांच फसयता कित्याक आमी म्हज्या भयणीनो ही फळां जी आमी दिवंक जाय देवाक मानवलेली फळां पळय एक वस्त आमकां देवान मानवलेली केली आमी काय करूंक ना आमी फकत जेजून जें केलां कुर्सात ताका आमी सोत मानलें ताणें आपलें आमुलीक रोगत वारयलें ताणें आमकां जें फावो जावंक जालें तें तो भोगलो आनी जेन्ना आमी सोत मानलें जेजूचेर आमी आमच्या आत्म्यान देवाक मानवलेली जाली पूण त्याच्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी कितें केलें फळां दिलीं No. Did we produce the fruit of righteousness? No. बरें हांव तुमकां एक उदाहरण दिता समजा कोणाक सोरोप चाबलो पार्रो सोरोप म्हणजे कोबरा तुम्ही जाणो कोबरा सोरोप जाणो कितें जाता तेणी Yeah. जेन्ना एक पार्रो सोरोप कोणाक चाबता ताचे भितर तो कितें सोडटा त्याच्या दांतान वेनम ते दांत चाबता पूण कितें सोडटा ताच्या कुडीन कितें सोडटा पॉयझन वेनम वीक सोडटा वीक म्हणजे पॉयझन सोडटा वय की ना Yeah. आणि ते पॉयझन ते आता खिंचर वेता ताच्या रोगतान वेता त्याच्या काळजा कडेन वेता एक पाटी त्याच्या मेनूंक लागले काबार मनीस कित्याक ते वेनम ते मनशाचे जे रोग आसा ते सगळे ऑक्सिजन काडटा म्हणजे ते वीक आतां सामकें ताका वीक काडटा म्हणजे हार्ट आतां बंद जाता चलोवपाक पूण त्या वेळार लोक त्या मनशाक कितें करता ताका एक एंटी वेनम दिता मिन्स देर इज अ एंटी वेनम तुम्ही जाणो कोणाक सोरोप चाबलो जाल्यार ताका बेगीन ताका त्याचे रोगत भायर काडटा कित्याक ते भायर येवपाक आनी मागीर ताचे पांय बांदता ते रोगत चड फास्ट वचोंक ना जावन त्याच्या उपरांत ताका एक इंजेक्शन दिता आमची बाय मारी जाणो इंजेक्शन म्हणजे कितें इंजेक्शन दितात फॉर एंटी वेनम म्हणून जेन्ना ते एंटी वेनम ताच्या रोगतान वेता ते एंटी वेनम कितें करता ते वीक हा ते सगळे निपटून काडटा इट न्यूट्रलायझीस द इफेक्ट ऑफ दॅट वेनम द एंटी वेनम न्यूट्रलायझीस द इफेक्ट ऑफ दॅट वेनम आणि ते न्यूट्रलायझ केल्या उपरांत आता तो मनीस मरतलो No. मरचो ना तेच भाशेन म्हज्या भयणीनो देवान आमकां एक एंटी वेनम दिला आणि ते एंटी वेनम जावन आसा वो आमी हें देणें आमकां देवाक मानवलेली जावपाक समजतात तुमी देवान आमकां आपली मानवलेली जावपाक जेन्ना जेजू खुर्साद मेलो आनी आमी सोत मानलें ताणें आमकां एक देणें दिलें कसलें देणें आमी देवाक मानवलेली जावपाक ही गेव अस द गिफ्ट ऑफ रायचियसनेस So the gift of righteousness is the anti-venom for sin. तुम्ही समजता कितें सांगता ते Praise God. देवान आमकां हें देणें म्हणटात ते भाशेन एक एंटी वेनम दिलें कित्याक जेन्ना आमचे भितर हें देणें आमी देवाक मानवली जाली आमकां आतां पातो करपाक ही पातो करपाची खोशी आमची वेता उडोन वेता कित्याक देवान आमकां मानवलेली जावपाक देणें दिला ही हॅज गिवन अस द गिफ्ट ऑफ रायचियसनेस म्हणजे हे गिफ्ट ऑफ रायचियसनेस दिला म्हणून हे एंटी वेनम दिला म्हणून पातकाचेर आड येवपाक
आतां आमी ह्या देण्या वरवीं आमच्यान पातक पयस करूंक जाता आनी आतां आमच्यान ही फळां देवाक आमी मानवलेली जावपाक फळां आमच्यान आतां दिवं जाता. आनी जेन्ना आमी देवाक मानवलेली जासली फळां आमी दिता तेन्ना आमी सर्गीच्या बापाची खोशी कोत्ता आनी जो कोण बापाची खोशी कोत्ता तो आतां एक सासणीक जिवीत जियेता. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. म्हणटच सासणीक जिवीत जियोवपाक आमकां जाय कितें? हें देणें पातकाचेर आड वचपाक. कित्याक आमच्या मनशाच्या सैमान आमच्यान पातकाचेर आड वचूंक जायना. कित्याक आमच्या मनशाच्या सैमान आमच्यान पातकाचेर आड वचूंक जाता 1 दीस, 2 दीस, 3 दीस. समजा आमी रितीराक गेले, आमी समजा आतां बुधवार दीस आमी देवाचें उतर आयकलें, समजा आमी पोट्टा गेले, थोडो लोक बँगलोर वता, डिवायन मर्सी, डिवायन रिट्रीट, फादर जोस, मागीर सगळे ब्रदर, फादर आगुस्तीन, सगळे ब्रदर जे शिकयतात तांच्या रितीराक वेतात 1 दीस, 2 दीस, म्हणजे रितीराक वेतात 5 दीस, 10 दीस, 15 दीस रितीराक वेतात. रितीराक गेल्यात म्हणून तांचें जिवीत बदलता? ना. आमी ना जाता तुमकां ना रितीराक गेल्यात म्हणून तांचें जिवीत बदलता? ना. 4 दिसांचो रितीर जालो जाल्यार वय 4 दिसांक मातशें बरें दिसलें, वय आतां आमकां उमेद येयली उतर शिकपाक. 5व्या दिसा 6या दिसा जेन्ना घरा येतात, आतां पोत्तून वेतात, तें उतर गेलें उडोन. आतां आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी पडलीं. आमी कशे भाशेन ही देवाक मानवलेली फळां दिवंक पावतले? केन्नाच दिवची ना. कित्याक आमी फकत हे जे देणें आमकां मेळ्ळें, ह्या देण्या वरवीं आमी पातक पयस करूंक ना. चड म्हज्या भयणीनो, व्हडलें पातक आमचें कसलें तें? वॉट इज द बिगस्ट सीन दॅट वी कॅन एवर कमीट? व्हडलें पातक जावन आसा खंयचें? तें एकूच पातक. म्हज्यान म्हणूंक जायना व्हडलें पातक आनी धाकटें पातक हें फकत धर्म शिकयता. व्हडलें पातक आनी धाकटें पातक, व्हडलें पातक. पूण देवाच्या राज्यान व्हडलें पातक आनी धाकटें पातक, पातक तें पातक. म्हणटच हें पातक जें आमी कोत्ता तें जावन आसा खंयचें? वीच इज दॅट सीन? कोण म्हाका सांगूं शकता? ओके, वाचुया. जुवांचो 16 विसवूर वड 9 वाचुया. जुवांचो 16 विसवूर, John chapter 16 verse number 9. Yes, Nati, you're right. मनशांक तांचें पातक तो पवित्र आत्मो दाखयतलो, कित्याक तीं म्हजेर बावार्द धरिनात. मनशांक तांचें पातक कोण दाखयता? पवित्र आत्मा. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता तो कितें सांगता आमकां? देवाचें उतर, सारकें? म्हणटच जेन्ना तो आमचे कडेन उलयता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना, आमी कित्याक चलना? अनबावार्थी. अनबावार्थी आसा म्हणून. देर इज स्पिरीट ऑफ अनबिलीफ. आमी बावार्थ धरिना म्हणून. आतां आनी एक वर्ड दाखयता तुमकां. रोमकारांक रोमन चॅप्टर 14 वर्स 23. रोमाचो 14 विसवोर वड 23 वाचुया. निमाणी वळती, निमाणी. ओके. पूण आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव दवरतात तीं देवा मुखार गुन्यांवकार जातात, कित्याक तांची कोन्नी बावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेली ना, आनी बावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेलें ना तें सगळें पातक. म्हणजे कितें? जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, पळय
आमकां शिकयलां धर्मान की कोण पातक करीत जाल्यार आमी कितें करूंक जाय वचून कुमसार करूंक जाय सारकें या म्हणून लोक कितें करता तुमी चड बायल्यो ज्यो आहात त्यो तुमी वचून कुमसार कितें करतात फादर जाणें कितें जालें म्हाका खूब गोंयकारचेर राग आयला हांवें ताजें चड मीठ घालें ताच्या जेवणान मागीर ती जर कोणें म्हाका बर्थडे दीस वीश करूंक ना आनी हांव ताका तोंड पासून पळयना ताचें कोणें म्हाका अशें कितें म्हणलें आतां हांव ताचे वाटेन हांव तांच्या वाटेनूच वचना म्हाका तांकां ती पळयत तांकां पळोवपाक नाका पासून हें हांव कित्याक करतां कित्याक ताणें कितें केलें तें म्हाका दूख लागली म्हाका वायट दिसलें पूण जाणा म्हज्या भयणीनो कोणें तुका कितें म्हणलें जाल्यार आनी तुका वायट दिसलें जाल्यार सैतानाक आतां तुज्या जिवितान एक जागो मेळ्ळो कित्याक जो त्या मनशान केलां तुजेर आड येवन त्या मनशान करूंक ना ताजे भितर जो आत्मो आसलो ताणें केलें समजतात तुमी देखून आमचो दुस्मान मासा रोगताचो लोक न्हय तो 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 आत्मो तांचे भितर आसा तो आनी देखून आमच्या जिवितान जेन्ना आमी देवाचें उतर पाडूंक सोदता देवाचें उतर करूंक सोदता सैतान आपल्या शिंगांक घेवन हो सैतान आपल्या सैतानाचो आत्मो घेवन पूण सैतान ह्या लोकांच्या भितर वेता आनी जियेता जी देवाच्या उतराचेर आड वेता तो दंड कोत्ता आनी तांकां उजार कोत्ता तुजेर आड येवपाक आनी जेन्ना तूं दुखवताय आनी तुका वायट दिसता आनी तूं तांकां पयस दवरताय आनी तांचेर आड उलयताय आतां सैतान तुज्या जिवितान एक जागो घेता आनी तुजें आतां निसंटन कोत्ता पूण जो कोण जाणो की ताजो आत्मो ताजो दुस्मान हो मनीस न्हय जायत तुजो साहेब कामाचेर जायत ती नर्स जायत तो मॅनेजर जायत तुजो शेजारी जायत तुजो गोरकार जायत तुजो पूत जायत तुजो भाव हे तुजे दुस्मान न्हय दुस्मान जावन आसा तो आत्मो जो ताचे भितर हा आनी जो तांकां उजार कोत्ता तुजेर आड येवपाक आनी त्या वेळार तुवें कितें करूंक जाय तुवें आतां देवाक मानवलेलीं फळां दिवंक जाय कित्याक तुका देवान मानवलेलो केला तुका आतां फळां दिवपाक म्हणून जेन्ना कोण तुजेर आड येता कोण तुका दुखयता तुजेर वायट उलयता तुज्यो खबरो कोत्ता तुज्या हिस्पान तुज्या मनशाच्या सैमान तूं कितें करतलोय गायो मारतलोय तांचेर आड उलयतले तांकां पयस दवरतलोय आनी सैतानाक आमचे भितर भायल्यान आमी बरे भाशेन आमी कोणाचेर दुखवला आमी ताका म्हणटा हॅलो ब्रादर गूड मॉर्निंग गूड आफ्टरनून बरे आंज बडया भाशेन भितर आमचें सगळें शिस्ता तो शिस्ता पूण भायल्यान जेन्ना ती कोण कितें तांचे वयच्यान कितें कोण उलयत जाल्यार जाणें तांकां म्हाकाय तशेंच केलां मागीर तांच्यो खबरो चलतात आनी सैतानाक जाय त्यो खबरो जाल्ल्यो पूण जेन्ना कोण आमचेर आड येता आमी कितें करपाक गरजेचें आमी थंयसर वचोन ताका मेळपाक गरजेचें बाबा तुवें कितें केलें तें म्हाका दूख भोगलें तुवें अशें केलें अरे हांव चुकलो हांव नको आसलो कितें हांवें अशें म्हणलें म्हूण तुका दूख लागली जालें काबार बोगसणे दिलें काबार पूण समजा तूं त्या मनशा कडेन गेलोय तुवें कितें केलें तें म्हाका खूब दूख तूं तशेंच भाशेन तुका आनी हांवें तुका तुवें थोड्यो गायो दिल्या तुका चड आनी गायो दिवंक जाय मागीर तुवें कितें करूंक जाय आतां तुज्यान त्या मनशा कडेन उलोवंक जाता तूं आतां दुखी बरीत जालें तुवें आतां कितें करूंक जाय आनी दोगांक घेवन थंयसर वचोंक जाय बाबा कांय करिनासतना तूं ताका गायो मारताय आनी तूं अशे भाशेन चलताय हें कशें सारकें आनी दोगांक घेवन ताचे वजीर वचपाक गरजेचें जेन्ना तो म्हणटा हांव चुकलो बरें आहा चुकलो वय 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 त्या दिसा म्हजो मूड सारको नासलो आनी देखून ही बायल अशें करता म्हणून हो दादलो अशें करता म्हणून हांवें केलें पूण समजा दोगांक आनी तिगांक घेवन थंयसर म्हणजे घोवायकी घेवन ताका ताचे कडेन गेलो जाल्यार आनी म्हाका तुमचें कांय नाका ही बायल तो हो दादलो तसो म्हाका कांय पडोंक ना बदलूंक तयार ना आतां आमी आख्खे इग्रोज मातेक सांगपाक गरजेचें
इग्रोज मातेक कळपाक गरजेनी की ह्या मनशाचो स्वभाव कसो तो, हो फळां दिना, हो जावन आसा सैतानाचो एजंट, हो जावन आसा हो एक एजंट सैतानाचो भितर इग्रोज मातेन तुमच्या तुमच्या कुटुंबान जो आसा. म्हणून इग्रोज मातेक सांगपाक गरजेचें आनी तो इग्रोज मातेचें आयकना जाल्यार ताका एक भावार्थी भाशेन ताका त्रास करपाक गरजेचो. आमकां देवाचें उतर कशे भाशेन असल्या मनशांक आमी त्रास करूंक जाय, कित्याक देवाक नाका की ह्या सैताना वरवीं आमचें जिवीत पाड जावपाक. पूण ताका एक प्रोसिजर आसता, ताका एक सिस्टम आसता. पूण आमी कितें करता, कोण आमचेर आड येयलो, आमी तांचे कडेन उलोवच्या सुवातेक, तांचे बरोबर शांती हाडच्या सुवातेक, तांचे बरोबर उलोवन एक भासाभास करच्या सुवातेक आमी आका ताका सांगता, आनीक वाडयता. मागीर ती आनी तुजें कितें आयकलां ताजें मागीर आनीक मसाला घालून आनी ताजें तेल घालून आनी उजो माती गोबर घालून ते आतां दुसऱ्याक सांगता, बरें ते अशें सांगताले. आतां खूब खूब दिसांनी त्या मनशान जें इलें केल्लें तांकां आतां कळोन येता की ताणें इलें करूंक ना, इतलें व्हडलें केलां. कित्याक सगल्यांनी आतां आपलो मसाला घालून, आपलें तेल घालून, आपलें मिरसांग घालून तें आतां सांगलां आनी सगळें पाड गेलां. आनी सैतानाक जाय असल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत जाल्ल्यो. आयकतात तुमी? येस ब्रदर. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय, आमी ही देवाक मानवलेलीं फळां दिवपाक गरजेचीं. आमी देवाक मानवलेलीं फळां दिना जाल्यार आमी फकत हाच्यो खबरो आमी दाखोवंक सोदता की आमी भाग्यवंत म्हणून. वी वॉन्ट टू शो दॅट वी आर गुड पीपल. आमी दाखोवंक सोदता की आमी पवित्र म्हणून, आमी कोणाच्या वाटेन. पूण आमी आमच्या मनान जाणो आमी कितली कुस्की म्हणून, कितली आमी पातक कोत्ता म्हणून, कितली आमची चिंतना, कितली आमी हाचेर आड उलयता म्हणून. आमी आमच्या घरा ह्या शेजाऱ्यां वयर, ह्या लोकां वयर, आमच्या सोयऱ्यां वयर आमी कितली कचो कोत्ता म्हणून. पूण तुवें तांच्या उजेर म्हणूंक नाय, पूण देवान तें आयकलें. हांव होय. विचारता, देवान तें आयकलें? येस येस. वय देवा उजेर तुवें ती उतरां म्हणली, होय. देवा उजेर तुवें ती चिंतना चिंतली आनी तेज्या येस. उपरांत तूं येता इगर्जेक आनी तिचो दुडू दिताय. मागीर तूं थिचो वचोन येताय देवाचें उतर परगट कोत्ताय. पूण तूं कशे भाशेन जियेताय? वॉट इज द फ्रूट ऑफ यू आर प्रोड्युसिंग? कसलीं फळां तूं दिताय? देवाक मानवलेलीं फळां दिताय, हो फकत भायल्यान दबाजो, भायल्यान दाखयताय की पवित्र म्हणून, भाग्यवंत म्हणून. पूण तूं जाणय तुज्या काळजान, तूं जाणय तुज्या मनान, तूं जाणय तुज्या कोसियेंसान तूं कशे भाशेन जियेताय. आनी दॅट्स ट्रू. देखून आयज म्हज्या भयणीनो, आमी खरेपणी देवाचें आयज बोगसणें मागपाक गरजेचें. गेट डावन ऑन युअर नीज, दिमी घाल, रोड देवा कडेन आनी देवाक सांग, सायबा ज्या भाशेन हांव जियेतां, बिश्ट्यान भायल्यान हांव देवाच्या उतरां, देवाच्या इगर्जेक वेता, हांगा सांगता लोक समजता की आमी खरे भाग्यवान म्हणून. पूण आमची फळां आमी जी दिता तीं एकदम वायट फळां. वी आर नॉट प्रोड्युसिंग द फ्रूट ऑफ रायचसनेस. आमी आमकांच फटयता, आमीच फसवल्या. आनी देखून म्हज्या भयणीनो, हो आतां वेळ पावला. कित्याक जेजू येवपाचे दीस एकदम लागीं पावल्या. द टायम ऑफ द कमिंग ऑफ जीसस इज व्हेरी व्हेरी क्लोज एट हँड. वय रेजे सकाळ भितर कमी कडेन बाबा होला कडेन आयकतात तुझ्या भयणीनो? वय वय जेजू पोत्तून येवपाचो वेळ एकदम लागीं पावला. आनी देखून आमच्यान भायल्यान लोकांक दाखोवपाक की आमी पवित्र म्हूण, भाग्यवंत म्हूण, ऑर बिश्ट्यान भायल्यान दबाजो करपाक, हें सगळें आमी बंद करपाचें. आमी खरेपणी आमचे कुडीन वचोन, आमी थंयसर मागण्यांनी रावन, आमी खरेपणी देवा वचीर कशे भाशेन आमी जियेता, कशे भाशेन आमी चिंता, कशे भाशेन आमी उलयता, कशे भाशेन आमी ती देवाक मानवलेलीं फळां दिता, ताजेर आमी आयज नियाळ करुया. आनी आयज आमी देवाचें बोगसणें मागया आनी देवाक सांगया, सायबा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हाका तुज्या उतरां प्रमाणें म्हजें जिवीत चलोवपाक, तें उतर आयकोपाक
तें उतर तें पाळू आनी खरेपणी तुजो गोवायकी जावन आयज म्हाका तुजो आदार दी पवित्र आत्म्या, तुजें बळ दी म्हाका पवित्र आत्म्या. म्हाका जाय, म्हाका आनी डोंग्या भाशेन जियोवपाक नाका. म्हाका खरेपणी एक भावार्थी, खरेपणी एक शीस जाल्लो जियोवपाक आयज म्हाका जाय. आयज तुजें बोगसणें मागता आनी आयज म्हाका हो थोडो वेळ जो आसा तो तूं तुज्या पोत्तून येण्याचो वेळ जो आसा म्हाका ही कुरपा दी, म्हाका हें बळ दी, म्हाका ही तुजी शक्ती दी, म्हाका तुजी जाणवाय दी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी खरेपणी हांव मानवलोलो जावपाक आनी मानवलो जाल्ली फळां दिवपाक आयज थान म्हाका हें बळ दी, ही फळां दिवपाक. आनी तुमी अशें मागणें करशात जाल्यार खरेपणी खतखत्यान देवाक बोगसणें मागून तिमी घालून मागणें करशात जाल्यार देव आमकां बोगसणें दिता, आमची कृपा दिता, आमकां बरे भाशेन एका शिसा भाशेन चलपाक. आमेन. Amen. 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 Praise आमेन. Jesus. Amen. Amen. जेजू कारगा, God, Jesus Praise God. जेजू God. कारगा, जेजू कारगा. Jesus God. Praise Amen. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Janina. Yes, sister. Yeah. Mogada Bappa, तुका केरीत आर्गां दिता, तुका वाकांत दुनिया, कितले बरे उतरांतल्यान तूं आमचे ताई उलयला ह्या वेळार. खरेंच दुनिया आमकांच आमी ओडकून घेवंक गरज. हें आमकांच आमी लावंक गरज दुनिया. पवित्र आत्मे आमकां तुजो आदार दी. ही तुजी जाणवाय आमचेच भितर आमी घेवंक. आमी तुजो आदार मागता हांव दुनिया. तूं आमचो गरजेचो जावन आसाय आमकां करेक्शन करूंक, आमच्या जिविताची बदलणी आमच्या काळजांतल्यान आमी ती अनुभव करूंक दुनिया. आर्गां दिता हांव तुका बापा ह्या वेळार हे तुज्या मोगाच्या उतरा खातीर. कितली खोल समजणी तुवें आमच्या आत्म्यांत घातली दुनिया आयज. खरेंच जेसू आमी हें घेवंक आनी ओन भावार्थ आमच्या वेलो पयसावन आसूंक जेजूच्या पांयां तळा येवंक आनी भावार्थाचें काळीज आमकां मेळूंक, एक काळजीदारपणाचें काळीज आमकां मेळूंक, नितीवंतपणान आमी चलूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता हांव. जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. आमेन. आमेन. जेजू कारगा, जेजू कारगा. Praise God. Thank you, brother.